राम मनोहर लोहियाच्या पवित्र स्मृतीक अभिवादन करता। आज संवसार पाडव्याची हिंदू नववर्षाची सगळ्यात परबी भेटयता। हिंदूच्या 3.5 मुहूर्तापैकी एक मुहूर्त संवसार पाडवो जाका गुढीपाडवो बी म्हणतात। आणि ह्या एक मुहूर्ताचेर 3.5 मुहूर्ताको एक पवित्र मुहूर्ताचेर आज इंडिया अलायन्साच्या उमेदवार कॅप्टन विरियत फर्नांडीस आणि भाई रमाकांत खलप हांच्या प्रचाराची आम्ही आज सुरुवात करतात। या सुरुवातेकच आमकां खबर नासतना सुद्धा तुम्ही इतल्या मोठ्या संख्येन आयलात त्याच्या खातीर पहिलेच तुमकां देव बरें करूं म्हणटा। पांडव 5 आशिल्ले, कौरव कितले आशिल्ले? 100। पांडव 5 आणि कौरव 100। तरी असताना विजय कोणाचो झालो? पांडवाचो विजय झालो। आज आमच्या हांगा 5 पांडव आसात आणि 100 कौरव आसात। देवाकडेन फोट उलोवन गेल्ले कौरव आसात। देवाच्या देवळा वचून, खुर्साकडे वचून, मशिदी वचून देवाक वचन दिले की आम्ही काँग्रेस पार्टी केदेय संकश्ट आयल्या सोडपा ना म्हणपी कौरव आज फाटीक सुरो तोपून दुसरी सायडीच्यान गेलात। दिसता तुमकां या कौरवाक देव बक्षितलो? या कौरवाक देव बक्षितलो? या निवडणुकेक ताजे प्रायश्चित तांकां मेळपाचें आसा। ताणी केल्ल्या पापाचो घडो भरला आणि ताका लागून तांकां या निवडणुकेक तांचे पानवळ मेळटले। न खाऊंगा न खाने दूंगा, न खाऊंगा न खाने दूंगा म्हणपी प्राइम मिनिस्टर तो अजित पवार येतगीर तेगे दाता कोणी तोंडार लोक कोणी लायले? प्रफुल्ल पटेल येतगीर ताच्या तोंडार लोक कोणी लायले? छगन भुजबळ येतगीर तागेल्या तोंडाक लोक कोणी लायले? ते रेड्डी ब्रदर्स हॉस्पिटलातले ते येतगीर ताच्या तोंडार लोक कोणी लायले? म्हणल्यार न खाने दुंगा हे तुका जाय तशें तूं समजता, लोकांक जाय तशें न्ही। लोक जांचेर तुवें केसी घातिल्ल्यो, 70,000 कोटीचो घोटाळो म्हणिल्लो, एअर इंडियाचो घोटाळो म्हणिल्लो, त्या लोकांक तूं केसींतल्यान भायर काडटा। आणि हेमंत सोरेन, अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री आणि बाकीचे कितलेय पॉलिटिशियनाक ईडी, फीडी, सीबीआय लावन भितर उडयता। हो या हुकुमशहाचो डेलीचो न्याय जाला। ताका लागून ही हुकुमशाही देशातली जर काबार करतल जर जायत जाल्यार आमकां सगळ्यांक एक जावचे पडटले। म्हाका दिसता वातावरण बदलिल्लें आहा। वारे आमच्या सायडीच्यान व्हांवता आणि हे वारे आमच्या सायडीच्यान जेन्ना आसा तेन्नाच आमी आमगेले सूप धरपा जाय, जाल्यार भात बरे तरेन आमी वाऱ्या लायतले। हांव मागता तुमचे कडेन ह्या निवडणुकेक एकट्यान काम करचे पडटले। घरा कडेन सुसेगाद बसून एकवेरे कॅप्टन, एकवेरे रमाकांत खलप भाई हे अशें म्हणून जावपाचें ना। म्हादयचे उदकाचो तंटो अजून आसा। तो मोदी, अमित शाह सीएमाच्या मारे आसतना सांगता की सीएमान तुमकां म्हादय दिली म्हण। तेजें भाशण आसा। आमचो तन्नार प्रोजेक्ट जावं, रेल्वे रुंदीकरण जावं, पोर्टाचो एमपीडीच्या पोर्टाचो इश्यू, एमपीडीचो पोर्ट आता थंयच्यान बेतळा पर्यंत पावता। सगळ्या आमचे रापणकर भावात फिशरमॅन आसात तांचेर हावळे येवपाचे आसा। हे विशय गोंयच्या असेंब्ली सुटावे जायनात, हेंकां पार्लिमेंटान सुटावे करचे पडटले। आणि तेका लागून आमचो दक्षिण गोंयांतल्यान कॅप्टन दवरला आमी। खूब जाण म्हणटात तुमचो उमेदवार कोण? मोदी आणि शाह सांगता देशा खातीर आपलो प्राण दिवपाक तयार जाल्लो कॅप्टन विरियत आमचो उमेदवार। जो डिफेन्स फोर्साक आमकां तुमी सदांच देशद्रोही म्हणटात, आज आमी देशा खातीर काम केलो मनीस लोकां खातीर दिला। लोकांनी सिलेक्ट करपाचे देशा खातीर सीमेर जावन लडटालो तो कॅप्टन जाय का दुसरो आनी कोण जाय। मागता तुमचे कडेन ही सुरवात आसा। 30 दीस सुद्दां ना आमकां। एकट्यान खांद्यार हात लावन काम करचे पडटले आणि आमच्या दोन्ही उमेदवाराक निवडून हाडचे पडटले।